दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगळेचो प्रणाम मोगाचो नमन. मोगाच्यान परत एक पावटी संडे स्पेशल ह्या कार्यक्रमांत तुमकां माया मोगाचो येवकार हांव आशेतां. हर्षेचे बरे आज ह्या कार्यक्रमांत आमचे संगी हांगासर आसात. आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे आमचे संपन्नमूल व्यक्ती मनादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. संडे स्पेशल कार्यक्रमांनी सबार एपिसोडांनी तांचो अनुभव तांणी आमचे संगी वांटून घेतला आनी मोलादीक जाणवाय आमचे थंय तांणी वांटून घेतल्या आनी तांची माहिती आमकां तांणी लाभयल्या. आनी तशेंच आज ह्या विशेष एपिसोडाद्वारे अन्य एका चालत्या न्ही पूण गंभीर विशयाचेर आमी एक संवाद चलोवंक हांगासर आयते आसा आनी तो संवाद जावन आसा धर्मामध्ये संवाद. आमच्या भारत देशांत आमी पळयता हांगासर विविधतांत एकता आसा म्हणटा आनी तशेंच संस्कृती जायत्यो नमुन्याच्यो विविध संस्कृती आसात. धर्म विविध धर्म आसात आनी ह्या धर्मामध्ये आयच्या परिगतेंत आमी पळयतना थंयसर बरो संबंध वायट संबंध दोनी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या विशीं चडीत रितीर हांगासर विश्लेशण करच्या खातीर आमचे मदें हांगासर हाजीर आशिल्ल्या मनादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, भोव वर्त्या आनी गंभीर विशयाचेर हांगासर बसाबस करूंक आमी हांगासर जमल्या आसता. सर्व आमच्या पळोवप्याच्यान तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. फादर, हांवें म्हज्या प्रस्तावनांत हांवें सांगलें आमचो देश भारत देश विविधता हांगासर आसा, तातूंत एकता आसा. जायत्यो सबार रितीची जिणे रिती आसात, सबार रितीच्यो संस्कृती आसात, सबार भासो आसात आनी तितले मात्र न्ही हांगासर सबार धर्मी आसात. आनी धर्माचो मूळ सार एकच सर्वांक बरें करचें जाल्यार थोड्या परिगतेंतावन आमच्या प्रस्तुत परिगतेंत आमी नदर घालचें जाल्यार धर्मा मदलो संबंध थोडे कडेन बरो म्हूण दिसूंक पुरो, थोडे कडेन तितलो बरो ना म्हूण दिसूंक पुरो. ह्या घडये हांवें तुमचे लागीं विचारचे एक सवाल. आमकां धर्मामध्ये म्हळ्यार अंतरधर्म संवाद करची गरज आसा गी? आसा जाल्यार कित्याक, नाका जाल्यार कित्याक? ह्या सवालाक तुमची जबाब. पयले सुवातेर आमी विविध धर्मामध्ये संवाद म्हणल्यार कितें तें समजून घेवया. संवाद विविध पावंड्यांचेर जाता. देखीक पळया, आतां आमचो क्रिस्तांव लोक रावता, ते शेजारी सकट क्रिस्तांवच घरां आसात अशें ना, हेर धर्माचो लोक रावता आनी ती शेजारी म्हणटच तांचे कडेन बरो संबंद येवंकूच जाय. शेजाऱ्या लागीं गरजेक ताका मग पयलें पावचें कोणें? शेजाऱ्यांनी न्ही म्हणटच. आनी वय संवादच जेन्ना आमच्या शेजाऱ्यां कडेन ती खंयच्याय धर्माची जावं आमी तांच्या कडेन बरो थंय संवाद म्हणल्यार आमी धर्मा विशीं उलयना थंय, पूण एकामेकाच्या गरजे एकांताक पावता. तांगेर कोणी बरी ना जाल्यार आमी तांकां भेट दिता. तांगेर कोण मरण जालें तेन्ना आमी वेता, तांचें दुखान वांटो घेता. कितें तांकां आमच्यान आदार करूंक जाय, ती गरजे सांपडटात आमी करता. हो संबंद न्ही, हो एक संवादच आनी हो चड गरजेचो. शेजारी आमच्या आसच्या हेर धर्माच्या लोकां लागीं आमी संबंद दवरचो हो गरजेचोच आनी म्हत्वाचो विशय. कित्याक आमी सामाजीक जिवी मनीस म्हणटच आमी एकलीन जियेना, आमी पंगडांनी जियेता. पूण पयलो आमचो संबंद आमच्या कुटुंबा भितर येता. मागीर आमच्या कुटुंबांतान कुशीन कोण आसात तांकां आमी विसरूंक जायना. म्हणटच तो एका प्रकारचो संवाद जाता. ताचे उपरांत आमचो संवाद येता एका, आतां चिंतुया, हांव एक चित्रकार आनी आनेकटो म्हज्या गांवांत आसा एक हिंदू भयल, तोय चित्रकार. म्हळ्यार हाका लागून आमची व्याप्त चित्रकाराची वा आमची कला चित्रकारांची जमात जाता. थंय आमी धर्मा विशीं उलयना, आमी उलोवची चित्रकले विशीं जावेत. ताची गरज आसा आनी ते आमी करता. तशें संगीतकार आसात, संगीतकार ते सांगाता मेळटात, संगिता विशीं बसाबस जाता आसात. अशें हर एका पावंड्यार आमचो संवाद. धाकटेर आसात, तांची जमात जाता.
वकील आसात तांची जमात जाता, हेर धर्माचे वकील आसात कोर्टींत उलोवप जाता. थंय धर्मा विशींच उलयचें म्हणून ना, तुमच्या वावरा विशीं, तुमच्या खंयची व्याप्त आसा, काम कितें तुमचें, वा तुमचें खाशेलेपण कितें ताचे विशीं जाता. आनी तसलो संवाद आदीं थावनी जायत आयला आनी आतांय जाता. कळ्ळें? तो असो ऑर्गनायज न्ही, अशें ताजें कितें कोणें मांडावळ करूं ना, आमी सकट येवन आतां उलोवया तशें ना. धाकटेर मेळटाना इश्ट आसात ते उलयतात. थोड्यो खासगी गजाली उलयता आसतले, मागीर तांच्या हाजे विशीं कामा विशीं उलयता आसतले, तशेंच वकील आसतात. अशें एका मळार हो संवाद जाता आनी तो जावंकूच जाय. आमी एक वेगळेच कोणा कडेन आमचो कांय संबंद नाका अशें रावचें, हें क्रिस्तांवपणाचें लक्षण न्ही. कित्याक आमी संवसारांत एका समाजांत जियेता. आमकांय तांची गरज पडटा, तांकांय आमची गरज पडटा. आमचो प्रभाव तांचेर पडटा आनी तांचो बरो प्रभाव आमचेरूय पडटा. कित्याक सकट बरेंपण फकत क्रिस्तांव धर्मांत आसा अशें ना न्ही. हेर धर्माच्या लोकां लागीं कितलें बरें मन आसा तें आमी आमचें करचें नाका वय, करूंक जाय. देखीक पळय, आमचे मुसलमान भाव भयणी आसात, ह्या रमजानाच्या वेळार तांच्या घराक एक मुस्लीम भीक मागूंक आयल्यार ते ताका पाटी धाडिनात. पयशे ना जाल्यारय तांदूळ म्हणा कितें तरी ताका दितात. कित्याक ते भीक मागूं येवचो लोकच दुबळो आसता मुस्लीम. ते तांकां पावतात, गरजे खातीर पावतात. हें आमी तांचे शिकोवंक जाय, कित्याक आमच्याय समाजांत दुबळे आसात. आतां एक क्रिस्तांव मनीस आमगेर आयलो आनी आमी जाणाव तो दुबळो म्हणून, ताका आमी रित्या हातांनी धाडचें ना. ते मागीर सोरो घेवंक पयशे मागूं येता तांचे विशयां उलयना, तसले न्ही, खरेंच दुबळे आसात. आमी पावोवंक जाय. आतां आमी आमच्याच मनशांक पावता बरी गजाल, पूण हेर धर्माच्या लोकां कडेन आमी संबंद सांबाळूंक जाय. आनी चड करून आमचो असो देश, कित्याक हो विविध धर्माचो, तुमी म्हणलें विविध धर्माचो देश. ह्या विविध धर्मांत वेगळेपण आसा, त्या धर्माचें वेगळेपण आसा, पूण ह्या वेगळेपणांतय एकवट तो दिसूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, आमी एकामेकांक परकी कशे जियेताल्यो हांगा लागीं आसून सयत आमकां तांचे कडेन कांयच संबंद ना जाल्यार हें परकेपण जाता. मागीर कितें जाता, खंय तरी समस्या येताना मागीर उजो पेटता. तशें जावंक उपकारना. पूण बरो संबंद आसा जाल्यार आमी तांच्या कडेन अशें कितें आमचे मदें प्रस्न येतात, कितें अडचण येता, ती सुटावी करूंक जाता. न्ही आमी संवाद अनेक रितीन करूंक जाता. पळय, कितें आमी ह्या वाठारांत विविध धर्माचो लोक रावता म्हूण चिंतुया, आनी आमकां सक्तंग हांगा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आसा, सारकी इलेक्ट्रिसिटीच ना. हो आतां प्रस्न कोणाचो? सक्तांचो. आतां आमी एकली जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक गेल्यार ते कान हालयनात. आमी ह्या वाठाराच्या सकट लोकांनी सांगाता मेळ, आमी थंय वचूं येता, आमी एक अर्ज दिवं येता, एप्लिकेशन दिवं येता, आमची तक्रार मांडूं येतात. कळ्ळें? तोय संवादच न्ही. उदकाचे प्रॉब्लेम आसात आमकां उदक सारकें येना हांगासर. आमी सांगाता, हो कचरो पडटा कितलो, प्लास्टीक ते सांगाता मेळोवन. पळया, जो कितें आमी समाजा खातीर वावर करता तोय संवादच. म्हणजे फकत धार्मीक संवाद तो अनेक पावट्याचो आसता. हो हांव सांगता पळया, हो धर्मामध्ये संवाद जाता, पूण सामाजीक प्रश्नांचेर येता हो सगळो. बरो संबंद जोडूंक वा वाठारांताचे प्रश्न कितें आसात ते प्रश्न सुटावे करूंक आमकां येता. मागीर आमचो संवाद जावं येता. चिंतुया, खंयच्या एका मनशाचेर अन्याय जाला, आमचेर अन्याय जाला, मात्र आमकां दुसरें जाय, आनी आमचो शेजारी आसा ताचेर एक अन्याय जाला, तो खंयच्याय धर्माचो जावं,
आनी आमी दिसता आमकां दिसता हो अन्यायच ताचेर जालो, अनीत जाला ताचेर. तेन्ना आमी ताका आमचो हात दिवचो नाका, सहकार दिवचो नाका. आमी म्हणूंक जाता हो म्हाका कित्याक पडला, तो म्हज्या धर्माचो न्ही अशें म्हणूंक जाता. हें सारकें ना. पूण जेन्ना हांव ताची गरज समजून घेता आनी हांव ताका हात दिवंक तयार आसा, तो संवाद जाता. आनी हो चड गरजेचो, चड गरजेचो. थंय आमचो बरो एकवट बांदून येता. इश्टागत पळया, इस्कॉलान शिकतना कितें आमचे इश्ट कथोलिकच आसतात की दुसरे आसनात वय आसतात. आनी ती इश्टागत मागीर वाडटा. व्हड जाता ती कितली बरी इश्टागत सांबाळून असले मनशां आसात. ही बरी गजाल. आतां अनेक पावंड्याचो संवाद आसा. तो धार्मीक मळाचो म्हळ्यार शिकल्या मनशाचो, खूब शिकलात. आतां म्हणुया आमच्या क्रिस्तांव धर्मान शिकले जाणकार मनीस आसात, ते पाद्री जावं दी, लायक जावं दी. दुसऱ्या धर्माचे शिकपी मनीस आसात, तांच्या धर्मा विशीं शिकले. तर थंय ताचे विशीं आतां चिंतुया शांती विशीं म्हूण चिंतूया, एक विशय घेवया शांती. हातूं क्रिस्तांव धर्मान कितें सांगलां, हिंदू धर्मान शांती विशीं कितें सांगलां तांच्या पवित्र पुस्तकांनी. त्या त्या धर्माक तांची तांची पवित्र पुस्तकां आसात. मुसलमानाच्या कुरानान कितें सांगलां, पारसीच्या झेंडा वेस्तान कितें सांगलां, सीख आसा तांचो ग्रंथ साहेब आसा तातूंत कितें सांगलां, बुद्धाचे धम्मपद आसा तातूंत कितें सांगलां, जैनाचें त्रिपिटिका आसा तातूंत कितें सांगलां. अशें तो त्या पावंड्याचो, तो थोड्या शिकपी मनशांचो तो संवाद. थंय तो चडसो कितें म्हणया थियरिटिकल त्या वेळार, पूण तो निमाणो पावंडो म्हणटा संवादाचो. ताचे पयलीं आमचे कितलेशेच दुसरे पावंडे आसात. आतां सांगात म्हणून मागणें करूंक जाता न्ही. मागणें चिंतुया आतां पावसा खातीर म्हूण चिंतुया. पावस ना. सारकें. पावस ना. आतां पावस ना जाल्यार ताचो परिणाम सगळ्यांचेर पडलो न्ही. आतां आमी तांणी आमी इगर्जेन मागणें करूंक जाता, हिंदूंनी तांच्या मंदिरान करूं येता आनी मुसलमानांनी तांचे पद्दतीन करतात. बरें आसा. पूण चिंतुया आमी सकट एकाच वाठारांत रावता आनी आमी एका म्हणलें आमी मागणें करया. हांव कथोलीक म्हणटा म्हज्या पद्दतीन मागणें करता. आनी एकटो दुसऱ्या धर्माचो आसा तो ताज्या पद्दतीन मागणें करता. अनेक धर्माचो आसा ताचे पद्दतीन करून दीत, पूण मागणें न्ही. तांच्या तांच्या पद्दतीन ते देवा लागीं मागतात. पूण उद्देश एकच पावसा खातीर. वा देशांत शांती ना, झुजान चलतात. ते झूज रावूंक म्हणून आमी मागता. सकल सांगता अशें विविध मळाचेर संवाद करूंक जाता. पूण ताचे प्रसी पयलें म्हाका सांगूंक जाय, हेर धर्मां कडेन संवाद करचे पयलीं आमचेच मदें संवाद जावंक जाय. आतां आमच्या मदें म्हळ्यार कोणा कडेन, आमचेच क्रिस्तांव पंगड आसात. आतां आमच्या वाठारांत चिंतुया, आमी कथोलीक जाल्या, मागीर आसात प्रोटेस्टंट आसात म्हूण चिंतुया, वा न्यू लायफाचे आसात म्हूण चिंतुया, वा हांगासर घेतल्यार मंगळूर उडपी देशीस घेतल्यार तांकां आतां सिरियन क्रिश्चन म्हणून आपयतात. एक्चुअली ते सिरियन क्रिश्चन न्हय, ते आमचे थावनच कुशीन जाल्ले. तांकां मागीर कथोलीक पाद्री कोणी मेळूं नात. देखून तांच्यो आत्मीक गरजो कोणें करच्यो, देखून तांणी सिरियन केरळांतल्यान पाद्रीचो सहकार घेवन ते आयले. देखून ते आतां आपणाक सिरियन क्रिश्चन म्हणटात. कितें जावं तांचे कडेन आमी संवाद करूंक जाय. आमचेच मदें पयलो संवाद आसूंक जाय. प्रोटेस्टंटां कडेन उलोवन बाबा तुमकां आमचें कितें बरें दिसता, कितें बरें दिसना, कित्याक दिसना, शिकूंक मेळटा न्ही. तशेंच न्यू लायफाचे आसात तांचे कडेन आमचो संवाद. आमी तांकां दुस्मान म्हूण लेखीत आयल्या हें कशें जावचें.
तो काळ गेलो आता. तो काळ गेलो. कित्याक प्रोटेस्टंट घेया तुमी, न्यू लायफाचे घेया वा हे सिरियन क्रिस्तांव म्हणटले आसात पळय हांगा. तांतूं बऱ्या मनाचे मनीस नात वय. सकट वायटच आसात की आमच्या मदें मात सकट बरें अशें आसा. ना न्ही. तर आमी तांच्या कडेन एक संवाद करूं येता. तांच्या कडेन. हां. आदीं कितें आसलें पळया, थंय आमचे पाद्री सांगताले, ते जेहोवाच विटनेस आसात, तांच्या घरांनी तुमी वचूं नजो. तांच्या काजारांक वचूं नजो. हांगा. तें त्या काळार चल्लें. आतां चलना. तो अनेका पंगडांत आसा जायत. पूण तो म्हजो सोयरो आसत न्ही. लागशिलो आसत. खंडीत. हां. वय पण फादर. ताच्या दुखांत हांवें वांटो घेना काय? ताच्या सुखांत हांवें वांटो घेना काय? म्हळ्यार आदी चिंतप कितें? आमी थंय गेल्यार ते आमकां ओडटले म्हणून. तशें ना. तर आमच्या मनशांक आमी सारके भावार्थाची जाणवाय दिवया न्ही. आमच्याच कथोलिकांक आमी आमच्या भावार्थाची सारकी जाणवाय दिल्यार आनी आमची बुन्याद बरी घट आसा जाल्यार कोणाचें आमकां हालोवंक जायना. हालोवंक जायना. तेच बरोबर तांचेंतून कितें आमकां शिकोवंक मेळटा पळया, तें आमी शिकूंकूच जाय. ते न्यू लायफाचे जाल्यार तांकां आमी विचारूंक जाय. पळया, प्रोटेस्टंट घेया तुमी, न्यू लायफ घेया. तांची एक पद्दत आसा. खंयचो एक प्रश्न येता तांकां. तो खासगी जावेत वा तांच्या समाजाचो जावेत. ताणें मागणी करची पद्दत कशी जाणा तुमी? उपास आनी मागणें. ते उपास करतात आनी मागणें करतात. ही पद्दत तांणी खंय जावन घेतली? पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तक तुमी पळया पोरण्या करारांत. आकांत आयल्या वेळार लोकांनी कितें केलें? उपास आनी मागणें केलें. फास्टिंग प्रेयर. वय नव्या करारांत पळया, जेजूनच पळया. उरल्यांचें सोडया. जेजूचें तुमी पळया. परगट जिणी सुरू केली ताणें सुमार 30 वर्सांचे प्राय. जॉर्दान न्हंयत जुआंव बाप्तिस्ता कडल्यान ताणें बाप्तिस्म घेतलो. गरज नासली पूण ताणें तो घेतलो. हेरांक दिवचे खातीर. मागीर आमकां वाचूंक मेळटा तो खंय गेलो. जंय झाडां नात, खडपी सुवात. इंग्लिशीन ताका डेजर्ट म्हणटात. तुमी ताका कन्नडांत मरुभुमी म्हणटात. आनी कोंकणींत अरण्य. अरण्य म्हूण आयला पूण तें उतर सारकें काय म्हाका एक्चुली अरण्य म्हळ्यार रान. रान. वय. रान. थंय इस्रायलांत रानाची सुवात ना. थंय सगळें एक दोंगराळ सुवात. फातर, रेंव, रूख झाडां नात. एक हांव म्हणटा निर्जन म्हळ्यार लोक रावना. ओके. तसले सुवातेर तो गेलो आनी ताणें 40 दीस उपास आनी मागणें केलें. आतां 40 दीस बायबलांत म्हळ्यार 40च म्हणून अर्थ न्ही, पण जायते दीस. ते थोडे दीस उणें जावं येता, थोडे दीस चड जावं येता. 40 समजलें न्हय. पूण जेजून तें केलें न्ही. मागीर ताणें येवन आपोस्तलांक विचारून काडलें. तर जेजूक गरज दिसली उपास आनी मागण्याची. हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव करतात आनी तांचे तोंड आमी शिकूंक जाय. हे ती बरी गजाल. आमकां जो उपास म्हणून सांगल्यार आजचे 2 कथोलिकांक तातूंय सकाळीं इल्लेशें जेवण, दनपरां बरें जेवण, आनी रातीक इल्लेशें जेवण. तें 18 वर्सां प्राय भरल्यांक आनी 60 परस उण्या प्राय असल्यांक लागता. पूण आमी कितलें तें एक म्हणल्यार सोंपेपण करून दवरलां. म्हणल्यार अशें म्हणल्यार केल्यार जाता करिना जाता म्हणल्यार अशें. तांचें तशें ना. ते करतात. ह्यो गजाली आमी संवाद करतना तांचे तान शिकता. खंयच्यो गजाली आमच्यो तांकां बऱ्यो लागनात ते आमी समजून घेवया. ते आमी समजून घेवया. देखीक पळया, आमी संवाद केलो. ते आमकां कितें म्हणटात? मुर्ती पुजा करतात. वय मू? वय फादर. संवाद करतच हांव म्हणटा घडये खंय तरी आमी बदलूंक ते बदलत दितना आमी बदलूंक शकता. पळया, आमी म्हणलें पळय आमी मुर्ती दवरता वय, पूण ती मुर्तीच आमी जेजूची एक इमाज दवरली म्हणल्यार
ती ही माझच आम्ही जेजू म्हणून मानदिना ती आमकां एक जागोवंक म्हण आमी मनीस म्हणटा दोळ्यांक दिसचे कितें तरी आमकां जाय हें दाखोवंक आमी ती माज दवरता अशें आमी तांकां बरे भाशेन समजायलें. आनी तांणी मागीर म्हणलें ना बायबलांत ताचो उल्लेख आसा मुर्ती पुजा करूं नये असो उल्लेख आसा आनी तो तुमी मोडतात म्हणल्यार घडये आमी तांचे आनी आमचे मदें बरो संवाद जोडूंक इमाजिनरी उणें करची परिस्थिती येत आमच्या मदें आनी कित्याक येवची न्ही फाल्यां घडये आमी तयार आसा बरें आमी इमाजी दवरना इमाजीची गरज वय तुमी सांगलां बायबलांत आसा कित्याक आमी कितलेय म्हणल्यार रे मुर्ती पुजा करिना म्हूण आमी सांगला रे पळयतल्यांक दिसता आमी मुर्ती पुजा करता बरें कितलो आमचो एकवट जालो कितलो आमचो संवाद जालो आनी आमचें तांणी शिकचें आसा तांकांय आमी सांगूं जाता जेजून म्हणलें निमाण्या ब्रेस्तारा जेवणा वेळार हें म्हज्या उगड आसा करात खंय आसा तुमचें हें जेजूच्या उगड आसा तुमचें ताका आमी मीस म्हणटा तें खंय आसा ना कुमसार खंय आसा जेजूनच सांगलें न्ही जांचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं कोणाचीं तुमी बक्षिनात तीं बक्षूंची ना जेजून सांगलें न्ही जेजूनच पदवी दिल्ली न्ही तुमच्या हातूंत खंय आसा हो सांगला तुमी बावतिजमेक दितात आनी तांय सांगता क्रिस्मताय सांगतात म्हणटात बरें आसा मागीर कुमगार खंय आसा कुमसार खंय आसा आसा वय पिडेस्तांची मागणी खंय आसा पण संवादांत तांचेच कडेन संवाद करतच आमचोय फायदो जाता आनी तांचोय फायदो जाता तांचे विशीं आमच्या मतीन आसलें चुकीचें चिंतप पुर्तें वचना जाल्यार भोव उणें जाता आनी तांचे मतीन आमचे विशीं चुकीची समजुणी आसा पळय ती उणें जाता अशें आमचे मदें आमी आतां अशें आसा मग इतले पयस आसा तांचेच कडेन संवाद करून आमी इल्ले लागीं येवया न्ही कित्याक जेजूच म्हणटा एक हिंड आनी एक गवळी जावंक जाय म्हूण जेजूची आशा त्या वेळार ताच्या मतीन कितें आसलें काय तेन्ना क्रिस्तांव मदें वांटे नासले क्रिस्तांवच नासले त्या वेळार सगळें जेजूची शिसा तर जेजूच्या मतीन कितें आसलें काय एक गवळी आनी एक शीस म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय म्हूण आशा आसली मग तर आतां आमचेच मदें वांटे आसात मग वांटे ते उणें करया लागीं येवया हेर धर्मा कडेन संवाद चलोवंक जाय हांव मानून घेता पूण हांचे कडेन आमी कित्याक संवाद करिना आमचेच म्हणलें कित्याक जायना प्रोटेस्टंट भावां कडेन कित्याक जायना हे न्यू लायफ तरी आतां गेल्ले भोव थोड्या वर्सां तांचे कडेन संवाद अशें संवाद विविध मळाचेर जावंक जाय सो प्रस्तावन दितानाच भोव अपुर्बायेन आमच्या भितरच आमी कशें संवाद चलोवंक जाय आनी पयले आमची अडी आमी कशें घट करून घेवंक जाय आमचें फावंडेशन पयलें कशें घट करून घेवंक जाय भोव अपुर्बायेन आनी वर्त्या रितीर तुमी थोडी सूचना दिली फादर देव बरें करूं. आतां धर्मामध्ये संवाद म्हणटना आमी येदोळ पर्यंत आमच्या मद्यांचो कितें संवाद करी जे तुमी सांगलें आतां धर्मामध्ये म्हणटना म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव धर्म आनी इतर धर्म आसात तांचे मदें आमी खंयच्या रितीर संवाद चलोवचें हांवें इल्लेशें सांगलां पळया हो संवाद करची गरज तांकां दिसना तांकां ती दिसच ना ही आमकां गरज दिसता हांव म्हणटा संवाद दुसऱ्या पावंड्याचेर आसा हांवें सांगलें न्हय वय आतां संवाद कोणा एकटा आपोवन आमी कितें म्हूण संवाद करचो सांग आपल्याक वाद घालचो की हें तुजें सारकें ना आनी ताणें आमचेर आरोप करचो ताका संवाद म्हणूंक जाता संवाद करचे पयलें संबंद बांदून हाडूंक जाय बरो संबंद आसूंक जाय आमच्या मदें लोकां मदें आनी कांयच धर्माची खबर नासल्या मनशान कितें म्हूण तो उलयतलो आतां एक सादो आमचो लायक घेवया कॅथोलीक ताका ना म्हण
बायबलाची वळख ना सारकी ना म्हण ताका धार्मीक शिकवणी ताजी तितली ताका बळ ना. कित्याक आमची दोतोरनूच उणें ना. मागीर दुसऱ्यांक हाडल्यार हे कित्याचे कितें जापी दितात. जापो दिल्यो जाल्यार तांची घुसपड. मागीर वैभव देखून पयलीं आमची बुन्याद घट करूंक जाय. जेन्ना आमची बुन्याद घट जाता त्या वेळार आमी आतां पळयात तो आमी कसो करूंक येता. चिंतूया आमचें आतां एक फेस्त आसा. गांवचें फेस्त. गांवांत हेर धर्माचो लोक आसा. सगळ्यांक काय आपोवंक जायना. मुखेली आसात थोडे. तांकां आमी एक आपोवणें दिवं येता. आमच्या फेस्ताक आपोवचें. पूण खंय आपोवचें? इगर्जेक न्हय. सामाजीक कितें कार्यावळ आसूंक जाय आमची. धार्मीक वेगळें आनी सामाजीक हो फरक आमकां लागता. मुसलमानांकय लागता. ते तुका मशिदीक आपोवचे ना. ते तांच्या घरा आपयतात रमजानाक. जेवणाक आपयतात. तुका मशिदींत यो म्हूण ते आपयनात. हिंदू धर्मांत ते सामाजीक आनी धार्मीक हो फरक ते सगळे मिसळ आसा. बरें आसा तांच्या ज्या प्रमाणे. पूण आमकां धार्मीक वेगळें आनी सामाजीक वेगळें. आतां कितें आमचे भक्तीक काय इगर्जेन चलता. मीस चलता, मागणें चलता आनी कितें चलता. ताका आपोवणें दिवचें न्हय हेर धर्माच्या लोकांक. चिंतूय आमचें सकाळचें फेस्त जालें. आमी इन्विटेशन दिताना तें स्पश्ट आसूंक जाय. बरोवन धाडल्यार चड बरें. आमी सांजेर आमी एक दवरूं येता आमच्या हॉलांनी. चडशे इगर्जांनी हॉलां आसात. वैभव हो एक वाठार आसा. थंय तुमी एक माटोव घालो. थंय आपोवन तांकां तांचे कडेन आमचो संतोश वांटून घेवचो. म्हळ्यार हें फेस्त म्हणल्यार कितें, हें आमी कित्याक करता, ताची म्हायती बरें जाणा आसल्या मनशान सांगची. आनी ती तांकां समजता हे भाशेन सांगूंक जाय. थंय आमी कोंकणींतल्यान सांगल्यार जायना. सगळ्यांक समजुची भास खंयची. इंग्लीश वय, कन्नडा वय, हिंदी वय, त्या त्या वाठारा प्रमाणे आमी पळोवन तें करचें पडटा न्हय. मागीर आमी तांकां येलें कितें खावचे पिवोवच्यो वस्तू दिता. म्हळ्यार फेस्त म्हणल्यार बेश्टें हाचें ना. मतीचें मात्र ना. कूड येता न्ही. कूड येता. वय देखून आमी मागीर कितें खाणांच्यो वस्तू तांकां आमी वांटता. तें करयेत. आमी तांकां व्हरन इगर्जेन व्हेलें म्हूण चिंतया. आतां ते जावन आपले कुशेन वेतात. बरें आसा. तांच्या कुशेन ते वेतात. थंय वचून मागणें करतात. तें बरें आसा. पूण आमी जावन तांकां व्हरची गरज ना. कित्याक ना म्हूण तें सांगता. फाल्यां कितें जाता, तांच्या एक फेस्ताक ते आमकां आपयतात. थंय मागीर ह्या विशीं मागीर हांव उलयतां. येस फादर. थंय धार्मीक विधी आनी सामाजीक विधी एक जाता. तूं थंय गेल्यार कितें जाता, मागीर तुका कितें करचें म्हूण तुका कळना. तुवें ना म्हणलें जाल्यार तांकां दुखता. आरे आमकां आमच्या इगर्जेंत आपयलें आनी आमी गेले थंय सकट केलें. आतां आमी हांकां आपयलें आयले हांकां ना म्हणटात. देखून पयलेंच आमी स्पश्ट आसूंक जाय. आमचेच कडेन एक स्पश्टताय, क्लॅरिटी आसूंक जाय. आनी तांणी जर आमकां आपयलें तांकां पयलेंच आमी सांगूंक जाय. तुमचें आसा जाल्यार आनी तुमच्या धार्मीक त्या जाग्यार हांव येना. कित्याक तुमचें धर्माची चिंतपच वेगळें आसा. तातूंत म्हजें बरें तुजें पाड म्हणून न्हय. तशें ना. तूं तुजे पद्दतीन देवाक बसताय, हांव म्हज्या पद्दतीन बसतां. कळ्ळें न्हय. म्हज्यान तें करूंक जायना. म्हज्या धर्मा प्रमाणें, म्हज्या पवित्र पुस्तका प्रमाणें म्हज्यान तें करूंक जायना. पूण तुमचें सामाजीक तुमी कितें तरी करतात. धार्मीक जाग्या भायर म्हणजे एका हॉलांत, एका सालांत, थंय हांव येतां आनी तुमच्या संतोशाचो वांटो घेतां. तें बरें आसा. समजलें न्हय तुमी. ही स्पश्टताय पयली आसूंक जाय. ना जाल्यार घुसपट जाता आनी साद्या क्रिस्तांव लोकांक मागीर गोंदळ.
आरे पाजऱ्याक थंय गेलो, ताणें अशें केलें, तर हांवेंय करूंक जाता हांवें कित्याक करचें न्ही? पण अशें जाता. आनी मागीर आमचेच मदें ना, 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 म्हजो उद्देश तो नासलो. पूण पळयात तें ना, 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 उद्देश कितें आसूं, पूण पयलीं तुका कळीत आसूंक जाय. देखीक हांव सांगतां, आतां देव म्हणलें उतर वापर, देव म्हणलें न्ही. ते सकल धर्मांत एक अर्थ आसाय ताका? ना. जेन्ना आमी देव म्हणटना सर्वेस्पर देव, ऑलमायटी गॉड, ताचे थंय ते एक जण आसात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. हे आमचें चिंतप. पळय जुदेव लोकांक देव म्हणल्यार सर्वेस्पर देव, पूण ताचें नांव काडूंक ना. ताका नांव ना, देखून ताणें दुसऱ्या नांवांनी आपयलें. याहवे, एलोही आनी दुसऱ्या नांवांनी. देवाक पळोवंक जायना, तो पयस आसा. ताका आमी शांत दवरूंक जाय. तो बरें केल्यार तुका इनाम दिता, वायट केल्यार तुका ख्यास्त दिता. म्हूण देव म्हळ्यार एक भिरांत दिचे तांकां. देखून ते आमी केन्नाच म्हणनासले हांवें देवाक पळयलो. ते कितें म्हणटाले, म्हाका देवदूताक हांवें पळयलो. पोरनेकारांत तुमी वाचा. देवदूताचे प्रस्ताव अशें येता. आसा. तेन्ना हिंदू लोक देव म्हणटना तांकां कितलेशेच देव आसात. कितलेशेच आसात. तांचे चिंतपाक पडटा. कळ्ळें न्हय? होय देव, होय देव, होय देव, होय देव, होय देव. म्हूण आमी देव आनी ती देव म्हणटा ते एक न्हय. मुसलमानाक घेतलें धर जाल्यार तांकां देव म्हणल्यार ते देव म्हणलें उतर अल्ला एकलोच आसा. पूण तोय तसोच राखून रावला तुका इनाम वा शिक्षा दिवंक. तें तांचें चिंतप. म्हणजे देवा विशीं सट्टांनी देव जरी म्हणलें एक आनी बुद्धिजमांत आनी जैनिजमांत तर देवाचें कॉन्सेप्टच ना. देवा विशीं ते कांय उलयनात. कळ्ळें वय? म्हणटना ही हाची स्पश्टता आमकां आसूंक जाय. ही आमच्या लोकांक ना. आमच्या लोकांक ना. हें क्लियर आसूंक जाय. हाका शिकप जाय. म्हळ्यार शिकप आमच्या धर्माचें आमी शिकूंक जाय आनी हेर धर्माचेंय थोडें आमी शिकूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां कळटा. देखून आमी कितें करूंक जाता, कितें करूंक जायना, खंय वचूंक जाता, खंय वचूंक जायना. आतां काजाराक म्हाका आपयलें. हांवें अशें कित्याक सामाजीक कार्यावळीक हांव येता. तातूंत भाग घेता आनी येता. म्हाका थंय तांच्या देवाक पांयां पडचें पडना, नमस्कार करचें पडना. तांच्या तातूंत कांय म्हाका ना. हांव ताका गेलो, काजाराक आपयलो, हात दिलो, आयलो. घराचें उक्तावण आसा आनी कितें आसा. असो संवाद आमचो जाता. कळ्ळें न्हय वय? तो सगळो धर्माच्याच म्हळ्यार रिलिजियस लेवलच जाय म्हणून ना. सामाजीक म्हळ्यार कितलोसोच आमचो संवाद जाता आनी तो गरजेचो आनी तो आमी करचो. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. आतां आनी एका गंभीर विशयाचेर हांव तुमचे लागीं थोडी भासाभास करूंक आशेतां. तें जावन आसा आमी म्हळ्यार क्रिस्तांवांनी. आनी तशेंच आमची वडिलां म्हळ्यार पाद्र्या आसात, पाद्री, माद्री. थोड्या घडीत तांचो थोडो उल्लेख मुखार येतलो, तुमचे थावणी येतलो. थोड्या अन्य धर्माच्या, इतर धर्माच्या धार्मीक कार्यांनी आमी भाग घेवचें सारकें गी. धार्मीक विधींनी म्हणचें हांवें. पळयात, आमचे प्रोटेस्टंट भाव आनी बिलिवर्स हातूंत स्पश्ट आसात. ते भाग घेनात. धार्मीक विधींनी भाग घेनात. हांवें जशें सांगलां धार्मीक विधी वेगळे आनी सामाजीक वेगळे आसा. तातूंत ते भाग घेनात. आनी आमी कितल्याय बऱ्या मनान जरी गेल्या पळयताल्याच्या नदरेन कितें जाता, आमी तातूंत भाग घेतलो असो जाता. धार्मीक विधीन भाग घेतलो जाल्यार ताजो भाव धंडळटा. आनी ज्या धर्माच्या धार्मीक विधीन आमी भाग घेता तांकां दिसता हो आतां आमी सगळे एकच, सगळे धर्म समान. सगळे धर्म समान नात.
धर्म वेगवेगळे आसात, वेगवेगळे आसात. हे सक्कट आंबे एक म्हणल्यार बरी न्ही. आंबेच घेतले जाल्यार विविध आंब्याची रूच वेगळी. होय. आमी जाणा खंयचीय फळां तुमी घेया तातूंत विविधताय आसा. तशें धर्मांतय विविधताय आसा. सक्कट धर्म एक न्ही. सक्कट धर्म समान म्हणटात न्ही तशें ना. ते धर्माक लागना. हातूंत वेगळ्यांची चिंतप आसा. हांचे चिंतप एक वेगळें, हांचे एक चिंतप एक, तांचे एक चिंतप आसा. पूण संबंद बरो जोडूंक आसा. देखून धार्मीक त्या जाग्यार तांचे तूं तो जागो पळोवंक म्हूण वेताय. पळोवंक म्हूण तूं वेताय. बांदप तें पळोवंक. आमी गेला. भारतांत विविध कडेन धर्माच्या वचून हांव पळोवन आयला. कित्याक म्हाका तांचे ते आर्किटेक्चर पळोवंक जाय आसलें. ती कला, शिल्पकला तें बरें आसा. पूण धार्मीक विधींत आमी कथोलिकांनी भाग घेवंक जाता वय? जायना. आमी जायना. कित्याक? आमची स्पश्टता आसा. आमी एकाच देवाक मान करता. म्हणून आनीक ते धार्मीक विधींत वचून तुवें ते नमस्कार करूंक जाता वय? जायना. जायना. पूण तुवें देखून हांव म्हणटा थंय वेचचे पयलीं कोणें तुका आपयलां पळया त्या मनशा कडेन तुवें संवाद करूंक जाय पयलोच. बरे भशेन तुमी आपयलां, देव बरें करूं. पूण पळय म्हाका ह्या जाग्यार येवंक जाय. तुमी हांगा कितें आसा तुमचें थंय हांव येता. सामाजीक कार्य कितें आसा तुमचें? तुमकां एक संदेश दिवंक जाय तुमच्या फेस्ता विशीं. हांवें एक संदेश दिवंक जाय दिता. तुमकां हात दिवंक जाय दिता. तुमच्या जेवणांत हांवें वांटेकरी जावंक जाय जाता. तुमच्या संतोशांत हांवें भाग घेवंक जाय घेता. तें सक्कट आमी करयेत. त्यो सकट गजाली आमी करयेत. आतां एक प्रश्न येता तो चड करून गोंयांत हो येता. तो थंय एक परंपरा जाल्ली आसा. ही सरकारी खातीं आसात पळय डिपार्टमेंट्स. आतां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा. ते कितें करतात वर्साक एक फावटी थंय मीस जाता. तेंच कॉम्प्लेक्सांत थंयच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या एका हॉलांत मीस जाता. थंय कोणाक येवंक मन आसा ती सकटा आसतात. आनी हांवें पळयलां कथोलीक जालींच न्हू हिंदूय आसतात, मुसलमानूय आसतात येतात. सकटा येतात म्हणूंक जायना पूण येतात. त्याच दिसा मागीर सत्यनारायण पुजा म्हूण आसता. त्याच जाग्यार ना आनी कुशीक खंय तरी म्हणा त्याच हॉलांत म्हणा खंय म्हणा आसता. आतां प्रश्न पडटा तो आमी सकट सांगाता त्या खात्यांत काम करता. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट म्हणा, फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणा ऑर सेंट्रल लायब्ररी म्हणा तो आमी करता. आनी थंयच पयशे घालता सकटा. पयशे घालता आनी खर्च करता. मागीर जेवण आसा तांकां. तेन्ना एक प्रश्न पडटा ती सत्यनारायण ती मिसाक आयली आमी सत्यनारायण पुजेक थंय वचूंक जाता वय? हांव म्हणटा एक बरो संबंद सांबाळचे खातीर तूं पुजेन भाग घेनाका. तूं वगो राव. तूं आसाय थंय. तूं आसाय त्या पुजेन भाग घेवंक न्हय. पूण तुजे सांगाता वावर करची मनशां आसात पळया ती तुका मोगाची. तुजें एक भावपण भयणीपण दाखोवंक तूं उगो राव. तूं उगो रावन तूं सर्वेस्पर देवाक वाखाण मागणें कर. तांचे पासत मागणें कर. तें करूं येता. पूण त्या पुजेन तूं भाग घेनाय. खंयचेच तूं विधी करिनाय. कळ्ळें न्हय वय? आतां येता प्रसाद. कित्याक जंय हिंदू पुजा जाता ते मागीर प्रसाद वांटतात. आतां हो प्रश्न म्हाका जायते फावटी लोक विचारता पळय फादर प्रसाद दिलो म्हणजे हांवें केलो पातक जालें म्हाका. ताची जाप आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. सांत पावलोक हो प्रश्न आयलो. तो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 8 स्पश्ट म्हणटा तें कितें मुर्तीक भेटयल्लें खाण केल्ल्यात कांय ना तें खाण तें खाण. तुवें जाय जाल्यार खावं येता.
पूण सांग पावलो म्हणटा तुवें खावन थंयसर आनी एकटो भाव वा भयण आसा आनी तांचो भावार्थ धंडळटा जाल्यार तूं ओके. तें करिनाका म्हणटा. म्हण म्हजी सुचोवणी इतलीच आमच्या लोकांक. तुजो भावार्थ घट आसा आनी त्या असल्याचोय भावार्थ घट आसा तर कितें दिलें खंयची वस्त न्हय ती तुमी खाया तातूंत कांय हें ना. पूण जीं तुका नाका खावंक नाका मन ना बरें खायना तूं प्रसाद घेवन ये ताणी दिल्लो घेवन ये दिलो न्हय ताणी मोगान घे घे तूं येवन मागीर आनी कोणाक दी आनी कोणाक त्या हिंदू धर्माच्या मनशांक दी तूं आनी सांग आनी देवाचो प्रसाद म्हूण दी आनी ती घेतली कोण देवाचो प्रसाद ना म्हणची ना तुका खावंक नाका न्हय ओके. सो आनी कोणाक दी जालें प्रश्न सुटलोच हांगासर. म्हणटसर परत्यान हांगा म्हाका सांगूं जाय तें हें सारकी स्पश्टताय क्लॅरिटी आमकां आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जाता हा ती आमचे इगर्जेंतून तांणी वाती पेटयल्यो मागणी फाल्यां हांव वचून थंय दिवो पेटोवंक वय ते मुर्ती फुडें तांणी सांगलें म्हणून असो प्रसंग येता. फाल्यां चवथी गणपतीची मुर्ती दवरला आनी म्हाका आपयलें हांव गेलो आनी म्हाका म्हणलें फादर या आरती करा सारकें सारकें. आरती करा म्हणलें म्हज्यान थंय ना ना म्हज्यान करूं म्हणल्यार कितें जातालें आपयल्ले मनशांचें दुखलें जाल्यार उरलें सगळें रागार जाता तांकां कळना हो कसलो आनी असलो देखून हांव म्हणटा असले संदर्भच आमी आडावंक जाय म्हळ्यार म्हजेर खंय वचून म्हज्या धर्मा विरोध कितेंय करचें परिस्थिती म्हजेर प्रसंग म्हजेर येवं न्हय आनी दुसऱ्यांक तरी स्कांद दिवचो परिस्थिती येवं न्हय हाची जागृताय पयलींच करूंक जाय. त्या तांच्या धार्मीक जाग्यार वा ते धार्मीक जाग्यार घरांतय जावं येता कित्याक आतां गणपती घरांतय बसयतात वय बसयतात म्हाका आपयलें हांव गेलो तांकां हात दिलो आयलो पूण तांकां पयलें सांगूंक जाय पळय म्हाका हें करूंक जावचें ना म्हणून दया करून तुमी वायट मानूं नाकात हो म्हजो धर्म तुमी तुमच्या पद्दतीन करतात तातूंत म्हाका कांय सांगचें ना तें तुमच्या मदें आनी देवा मदलो सवाल ते प्रश्न तो येस. हें स्पश्ट आमी सांगूंक जाय हें आमी सांगना मागीर तांणी आपयलें म्हणून आमी वेचे आनी मागीर घुस्पा गोंदळ मागीर आमी स्पश्टीकरण दिवचें ना हांव थंय धार्मीक विधींत भाग घेवंक वचूना हांव तांच्या कडेन बरो संबंद जोडूंक गेल्लो एस्केपिझम म्हण मागीर कितें जाता कोण पाचयता आमकां लोकांक पळोवचे रे फादर तूं गेल्लोय न्ही तो पाद्रीक लोक घालूं दी लोक घालिनासतना तो प्रश्न न्हय कित्याक लोक घाल्यार मात कोण पाद्री जायना हांव असोच गेलो कुर्ता पायजमाचेर लोक म्हाका वळखता हांव कोण म्हणून आपयल्लो मनीस जाणा न्ही वय हांव कोण म्हणून मागीर तांचोय लोक आसा मागीर तें अशें जालें मागीर तें आतां कितें आदल्या बरी ना आतां सगळें तें कोण विडियो काडटा कोण फोटोग्राफ काडटा तें वायरल जाता लोकां मेरेन पावता मागीर लोक म्हाका फाल्यां विचारचो न्हय फादर तूं आमकां सगळें सांगतालें अशें एकाच न्हिजो देवाक मान दी हो देवाचो उपादेश म्हणटालोय आनी दुसऱ्या दिसा मुर्ती पुजा करूं रे तूं आमकां सांगतोलें पूण तूं थंय गेलोय आनी तुवें आरती केली तुवें हात जोडले तुवें नमस्कार केलो विचारचो न्हय कंडिशन विचारतात कंडिशन संवाद म्हूण सांगल्यार म्हजें सकट सोडून हांवें तुजें घेवचें ताका संवाद न्हय संवाद म्हणल्यार जें कितें म्हजें बरें आसा तें हांव सांबाळटां जें कितें तुमचें बरें आसा तें म्हज्यान घेवंक जाता तें हांव घेतां जें म्हजें तुमचें घेवंक जायना म्हज्यान तें हांव घेना रागान म्हणून न्हय तें म्हज्या धर्माच्या आड वेता म्हज्या धर्माचे शिकवणेच्या आड वेता म्हज्या पवित्र पुस्तकाच्या आड वेता तें हांव घेना
ही स्पश्टताय आसा जाल्यार वस्तू जाग्यार पडटात. पडटात. तो लोक कुशेन येता तर जाल्यार ती गजाल वेगळी. ही गरज पळया कोणाची कोणेय गरजेन येवं जाता. कोणेय बसून मागणें करूंक जाता. कोणेय येता ग्रोटो मुखार एक वात पेटोवंक जाता. आमी कितें ते वात पेटय म्हणटा पळय. हा, ते ना, तांचे तांच्या कुशेन येता. कुशेन येतात. कुशेन येतात. हं. देखून आमी जावन तांकां ये आमचे गरजेंत ये, मागणें कर अशें आमी आपोवचें न्हय. तांचे कुशेन येतात, दार उक्तें आसा. पूण आमी तें हें बळ करचें. ती मागीर आमची इस्कॉलाची भुरगीं जाल्यार आमी तें करचें न्हय. आतां लेटेस्ट वेस्पाची परिशद आसा न्ही, CBCI तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा कथोलीक इस्कॉलाक. थंय विविध धर्माची भुरगीं आसतना कथोलीक धर्म तांचेर थापू नाकात म्हणून. कळ्ळें वय. म्हळ्यार मीस आसा थोड्या कथोलीक भुरग्यांक हिंदू भुरग्यांनी मिसान वांटो घे म्हणूंक जाताय? जायना जायना आमी. जायना. तें सक्तीचें करूंक जायना. कंपल्सरी करूंक जायना. कुशेन येता जाल्यार येवं दीत. ब्रिटो म्हापसा इस्कॉल आसा आमचें. हांव स्कॉलास्टीक पाद्री जावना आनी हांव थंय दोतोन शिकयतालो. दोतोनीचो एक विशय आसा कथोलिकाक आनी त्याच वेळार हेर धर्माच्यांक मॉरल सायन्स आसता. व्हॅल्यू एज्युकेशन. पळय त्या वेळार मॉरल एड्युकेशन म्हणटात. आनी ताका टॅक्स्ट बूक आसलो मॉरल एड्युकेशन. म्हज्या क्लासींत एकटो भुरगो बसलो आनी एकट्यान भुरग्यान म्हणलें फादर ही इज नॉट ए इंग्लीश मिडियम न्हय, ही इज नॉट ए कॅथलीक. म्हणलें इज इट? तो भुरगो सीख सिख धर्माचो. तो म्हणटा म्हाका जाय. हांवें म्हणलें बस. ताका जाय म्हणटा. हांव तुमकां कितें सांगूं, जे हांव होमवर्क दितालो पळया तो भुरगो पयलो सारकें करून हाडचो तो भुरगो. आतां तुमी म्हाका सांगा असल्याक हांवें ना तूं सीख धर्माचो तूं हांगा येनाका म्हूण सांगल्यार अर्थ आसाय? ना. तो ताच्या कुशेन आयला. हांवें काय म्हाका ताची वळखूय ना तो कोण. ओके. तो आयलो. मागीर दुसऱ्या भुरग्यांक हांवें सांगचें पडलें ना तो कुशेन आयलो आसूं दी. मागीर त्या भुरग्याचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडलो कित्याक तो बरें करून हाडटालो होमवर्क. मागीर हांवें क्रिस्तांव भुरग्यांक सांगचें पडलें पळय तांणी केलां आनी तुमी करिनात मागीर तुमी खंय आसात तर. पूण म्हाका इतलें सांगूंक जाय संवाद म्हूण सांगल्यार म्हजें सकट सोडन कॉम्प्रमायज करचें न्हय, सोडधोड करची न्हय. कांय गजालींनी आमी सोडधोड करूंक आसा त्यो सामाजीक मळाचेर सोडधोड करूं येता. हांव हें खाता हें खायना ती बरें आसा. पूण धार्मीक मळार सोडधोड करूंक जायना. ती धार्मीक आमची तत्वां आसात थंय आमी सोडधोड करूंक जायना. ना तें तुमचेंय जाता तांचेंय जाता सगळ्यांचें जाता बरो संबंद दवरया म्हणून ना ना ना. बरो संबंद दवरूंक आमी सोडधोड खंय करूं न्हय, थंय करूं नये आनी करचे कडेन करूंक जाय. आता या निमाणे या कार्यक्रमाच्या या निमाणे पावंड्यार आमी हांगासर आसा. म्हणजे एक निमाणे म्हणजे एक पर्सनल सवाल आनी तो अशें येता आजकाल आमी पळयता पेपरांनी पळयता माध्यमांनी पळयता डिजिटल पब्लिसिटी मेळटा मागीर सोशल मिडियार पळयता सडावत जावन सर्व धर्म संमेलन म्हणून करतात क्रिसमसाच्या वेळार या दुसऱ्या खंयच्याय दुसऱ्या आचरणाच्या वेळार अशें करतात. तवड विविध धर्माच्या मुखेल्यांक या विविध धर्माचे मुखेल्य म्हणचे वरनी प्रास चड आता चढावत थोड्या धर्माचे मुखेल्य यानात तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमी सांगता प्रतिनिधी त्या धर्माचे प्रतिनिधी सांगाता येतात सांगाता बसतात भाशण करतात आनी काले थंड पिवन या उपहार असतात ते करून वेतात. असल्या एका कार्यक्रमाद्वारे आमकां एक सर्वधर्म संमेलन या सर्वधर्म संवाद परिणामकारी रितीन करूंक साध्य आसा की? हांव हातूंत आज मेरेन हांवें हातूंत वांटो घेवंक ना म्हणटच थंय ते कितें करतात कितें उलयतात तें हांवें नेणा. कळ्ळें न्हय. पूण तें नेणा आसतना हांवें तें सारकें वा चूक म्हूण सांगूंक जायना. ओके. पूण चिंतुया थंय येवन खंयच्याय एका विशयाचेर सट्टन दिल्लो विशय एकच
ओके. एकच विषय असा. त्या विशयाचेर एक कथोलिक आपल्या कथोलिक धर्माच्या चिंतपाप्रमाणे सांगता, एक मुसलमान आपल्या धर्माप्रमाणे सांगता आणि हिंदू काही एक भाग नाही, कितलेशे प्रकारचे हिंदू लोक असतात, विविध जातीकातीचे असतात, ते सांगतात. हें बरें आसा. थंय आमी वाद घालूंक येवना. आमी थंय एक आमचे धर्माप्रमाणे चिंतप वांटूंक आयल्या आनी मागीर गरजेक तुमी सांगलें थंय मागीर कितें जेवण आसता आनी सांगता आसता. तें बरें आसा. तांतल्यान आमचो संबंद थंय धार्मीक चलना न्ही. थंय पुजा जायना न्ही. कांय जायना. कांय जायना न्ही. कांयच ना. म्हणजे ते धर्माक आड कांयच ना थंय. सामाजिक अंतरधर्मीय संवाद. होय. होय. तसले आमी हांव म्हणटा जर थंय धार्मीक कांयच जायना, फकत एक चिंतप जाता, विचारांचें दिवप घेवप जाता. कित्याक आमकांय खबर ना ह्या विशयाचेर त्या धर्मान कितें सांगलां तें आमी जाणाव न्ही. बऱ्यो गजाली आमकां तांतल्यानी कितें शिकूंक मेळटा, त्यो गजाली जावंक जाय हांव म्हणटा. कित्याक आमच्या देशांत इतले धर्म आसतना आमी कुशीन रावचें सारकें न्ही. तांचे सांगाता आमी मेळूंक जाय. अखेर करचे पयले म्हजोय एक अनुभव. हांव पयलें गंगवळ्ळेंत वस्ती करून आसतना, आतां गंगवळ्ळेसून मस्त वर्सां जालीं, थंयसर आमी एक समान मनस्क आसले तेनी धर्माचे आनी सांगाता मेळ्ळें एक सद्भावना संस्था म्हूण आमी एक स्थापन केल्लो. आनी आमचो उद्देश तेंच आसलें की कितें म्हळ्यार आमच्या समाजींत आमच्या धर्माच्या रिती प्रकार शांती स्थापन करचे खातीर आमी सांगाता मेळाचे. आनी ह्या कारणांक आमी वर्साक 3 फावटी सांगाता मेळटाले. फॉर एक्झाम्पल रमजानाच्या वेळार इफ्तार पुटा खंयचे मशिदेंत समान मनस्क आसले आमचे थोडे मुस्लीम भाव थंयसर मांडून हाडटले, आनी दिपावळीच्या वेळार हिंदू भाव थंयसर मांडून हाडटले, आनी क्रिस्मसाच्या वेळार आमचे क्रिस्तांव भाव थंयसर मांडून हाडटले, आनी आपुरबायेन चलतले. हांगासर आमचो मेन उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार फेस्ताच्या ह्या संदर्भार आमी एकामेका अन्यका धर्माच्यांक कसो गौरव दिजे आनी तांकां आमी कशें सन्मान करीजे आनी आमची अस्मिताय तांचे मुखार कशें वांटून घेवचे आनी मनशापण कशें दाखयचें. ह्या आमच्या प्रयत्नाक साबार वर्सां थंयसर आमकां एक बरो पाठिंबो मेळ्ळो. पूण कारणांतर जावन आमी गांव सोडीचे पडले, एक कडेन गेले. ताच्या उपरांत त्या संस्थेंत मुंदर वचूंक जावना. असली एक आलोचन जर तर हर एका गांवांत हर एकल्यानी केलें जाल्यार आमच्या समाजींत विविध धर्मामध्ये आणि विविध धर्माच्या संस्कृतीमध्ये लोकांमध्ये एक बरो मनोभाव हाडटा म्हणून म्हजी अभिप्राय. तुम्ही कितें म्हणटात फादर ह्या विशयात? आमच्या मध्ये वांटे फांटे करचे कोणे? राजकारणी मनशांक वोट मेळूंक जाय वा कित्याक लागून तांणी वा थोडे आसात अतिरेकी एक्स्ट्रीमिस्ट, ते हर एका धर्मांत आसात. क्रिस्तांव मध्ये थोडे अतिरेकी आसात, ना म्हणना. तांणी विकोमचे बी हाका लागून मागीर तें कितें जाता, तें वाडटा आनी मागीर म्हळ्यार हांव बरो तूं खोटो अशें परत्यान चड करून ल्हान भुरगेपणांत हे मोतीन घाल्यार हे वीक मागीर आमी कुशीन वता. देखून तें कितें तुमी म्हणलें गंवळींत केलें तें हर एका गांवांत जावंक जाय. कित्याक सादो लोक हें करता. सादो लोक शेजारी मुसलमान आसल्यार तांच्या रमजानाक तांच्या शेजाऱ्याक कितें दिता जेवण, आनी क्रिस्तांव आसा जाल्यार तो आनी कितें दिता. पूण मुसलमान खायना तें तो दिना आनी ते मुसलमान खावचे ना. पूण कितें दुसरें आतां आसा, खाणाची वस्त पोळी केल्ली आसा, स्वीट्स दितात, केक दितात. पळय कितें आसा न्ही. अशें तो संबंद आमचो गरजेचोच, तो आसूंकच जाय. पूण हांवें सांगलें खंयचे कडेन आमी जागृताय सांबाळची. धार्मीक विधी आतां चिंतया, तुमचेच आतां तुमी एक थंय सुरवात केली म्हणटात न्ही, एक अनऑफिशियल संस्था. चिंतया रमजान जालें, रमजानाक तांचें कांय आसना, क्रिस्मसाक आमी सकट गोठो करया. आनी मागीर तांणी म्हणलें ना आमी आतां गणपती पुजता, आमी गणपती दवरया. तेन्ना प्रॉब्लेम येता. देखून हांव म्हणटा धार्मीक गजालीच त्यो आमच्या घरांनी आमच्या धार्मीक जाग्यार आमी करया.
सामाजीक आसा पळया थंय कसलेंच काय ना. हो, घरदारा गोठो तांणी केलो म्हण आमी भारी खोशी. पळय फादर. आमच्या नदरेंतल्यान. मागीर आमी तांणी गणपती दवरतना आमकां थंय वचूंक जायना. मागीर तांकां कशें दिसता? ते म्हणचे नात वय तुमच्यो घरदारो गोठो करतना आमी आयल्या आनी केलो. आतां तुमी हें करतना तुमी फाटीं सरतात. म्हणल्यार आमच्या धर्माक तुमी मान दिना अशें जाता. देखून पयलींच हें स्पश्ट आसूंक जाय आमी कितें करता तें. एकदां स्पश्टताय आसली न्हय सकट गजाली जाग्यार पडटा. तांकां त्यो मानच्यो न्हय घडये पयले. मागीर तांकां हें समजता बाबा हांचें वेगळेंपण आसा. आतां पळय मुसलमानाचें आसा पळय तांकां संगीत पसंद ना. तांच्या मशिदी वाठारांत तांचे अशें गितां गावन मशिदींत तांचें मागणें जायना. ती तांची परंपराच न्हय. कळ्ळें? आमी तें सांगूं जाताय. आमी थंय येवन तुमच्या मागणेच्या जमातींत आमी अशें करता म्हणूंक जाताय. जायना. पर्सनल. वय देखून हर एका धर्माची कितें विशिश्टता आसा. ताका आमी मान दिवंक जाय. मान दिवंक जाय म्हळ्यार हांव करता म्हणून न्हय. तूं करताय बरें आसा. तुज्या हेजें करताय कर बाब कर. तुज्या धर्मा प्रमाणें तूं करताय तें देवाक मानता. सारकें? बरें. पूण म्हाका कर म्हणूं नाका. म्हज्यान तें करूंक जायना. म्हज्यान हें करूंक जाता, हें करूंक जाता, हें करूंक जायना. पण हो संवाद जेन्ना जाता तेन्ना सकट गजाली जाग्यार पडटात. येस. आनीक सांगता आमच्या इगर्जांनी खंयचेच राजकारणी मनशाक खंयच्याच हेर धर्माच्या मनशाक इगर्जेंत हांव म्हणटा सत्कार सन्मान आसूं जाय. ते मागूंक आयले तांकां रावन आमी रावन फोटो काडलो. ते मागीर ताजो उपयोग करतात. आमी म्हणजे हो तांणी फोटो काडलो आमकां रावून ताजो उपयोग तांणी करचो मागीर पळय आमी फोटो काडलो. ते आमच्या सांगात आसात म्हूण दाखोवन. तें तुका काडूंक जाय न्हय तूं भायर काड. कळ्ळें वय? एक इगर्जेंत तुमी गंवळ इगर्जेचो उल्लेख केलो. गंवळ इगर्जेंत एक जाल्ली घडणूक तुमकां सांगता. त्या वेळार काँग्रेस पार्टी भारी प्रधान एकच पार्टी म्हणल्यार जाता. दुसऱ्यो आसल्यो पूण काँग्रेस ते काँग्रेस पार्टीचे हिंदू मनीस येताले इगर्जेंत आयताराचे. ते पयलींच्यान पात्रांव मेळ्ळा आसतले आयतार तेन्ना फादर मायकल नोरोन आसलो. तो कितें करतालो इगर्जे भितर तांकां घेनासलो. इगर्जे भायर ते तोरी कडेन थंय रावन तांणी कोण क्रिस्तांव लोक आसा पळया थंय भायर जमला तांकां तांणी सांगचें आमी कित्याक रावल्या आनी आमकां कित्याक वोट दिवंक जाय म्हूण. तें बरें आसा. इगर्जे भितर जावंक न्हय. खंयच्याय पार्टीचो जावं तो आमकां मोगाचो जावं वा आमकां मोगाचो न्हय जावं हें आमी करूंक जाय. आतां आमचें कितें जाता धार्मीक जागो कितें आनी सामाजीक जागो कितें हाचे मदें आमी अंतर दवरिनासल्यान ही घुसपागोंदळ सगळो जाता पळया ताका लागून. देव बरें करूं फादर. भोव एक सेन्सिटीव विशय एक सूक्ष्म विशयाचेर ओपन मायंडेड जावन तुमचे एक अभिप्राय आणि तुमचो एक मोलादीक संदेश तुम्ही या अंतरधर्मीय संवाद म्हणटा आमी या धर्मा मदलो संवाद कसो आसूंक जाय आनी आमी आमचें खाशेलेपण कशें सांबाळूंक जाय आनी सामाजीक रितीर कशें सांगाता मेळोवंक जाय ह्या विशयांत भोव वर्त्या रितीर तुमी दिल्ल्या सलाहाक आमी तुमकां मान बागयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या विक्षकान भोव आपुरबायेन येदोळ पर्यंत धर्मा मदलो संबंद या संवाद खंयच्या रितीर आसूंक जाय ह्या सूक्ष्म विशयाचेर वर्ती माहिती दिल्ल्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांकां आमी आभारी जावन आसा ऋणी जावन आसा आनी भरल्या काळजान आमी देव बरें करूं म्हणटा. जर तर तुमकां हो व्हिडिओ बरो लागलो खंडी जावन हेरां संगी तुमी शेअर करा आणि तशेंच ह्या व्हिडिओक एक लाईक दिया. ह्या व्हिडिओ विशयांत एक कमेंट बॉक्सांत बरया आणि आमचे मुखले कार्यक्रम सादर जाता पर्यंत आमचो आणि तुमचो मोग असोच आसूं दी. सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.